सत्तरी कोपार्डेच्या श्रीपाद सावंतान तरेतरेच्या भाज्यांचो मळो फुलयला। सरकाराचो कसलोच हातभार नासतना श्रीपादान मळ्यान भेंडे, मिरची, दोडगी, चिबड असले पीक घेतला। आता तो केळी, काळंगा असले पीक घेवंक सोदता। ताचे बरोबर सातीक ताचो एक इश्टूय आसा। कोपार्डे सत्तरीच्या श्रीपाद सावंताचो भाजेचो मळो। स्पेशल रिपोर्ट। वो कोपार्डे सत्तरीचो भुरगो श्रीपाद सावंत बरोबर ताचो इश्ट धनंजय राव राणे दोगांनी कोपाड्ड्या धनगरवाड्यार भाज्यांचो मळो फुलयला। टोटल जागा आसा 4 एकर। सो व्हेजिटेबल हांवें लायला ती 1.5 एकर लायला। पयले स्टार्टींग हांवें मिरची लायली, 3 टन हे काडले, मिरची काडली। ताच्या उपरांत आतां दोडगी लायली। दोडगेचो म्हाका हे बरो रिजल्ट मेळ्ळो। अप टू म्हाजे कडेन दोडग्याची सायज आसा न्ही, एक 1.5 मीटर पर्यंत सायज मेळ्ळी म्हाका दोडग्याची। ताच्या उपरांत हांवें परत भेंडो लायलो। तो भेंडोचो म्हाका बऱ्या प्रमाणे मेळ्ळो। अप टू भेंडो म्हाका ना म्हटल्यार एक 500 किलो समज भेंडो मेळ्ळो। 8-9 हजाराचे हे मेळ्ळे, उत्पन्न मेळ्ळें चिबडाचेर। श्रीपादाच्या मळ्यान चडशे नॅचरल सारें, मात मदीं मदीं गरजे प्रमाण थोडे कॅमिकल सारें घालचें पडटा म्हूण श्रीपाद सांगता। ताच्या भाजयेक मागणी कमी ना, ऑर्गेनीक भाजी म्हूण तो ब्रँडींग करता। कॅमिकल थोडेशे प्रमाण यूज करचें पडटा। काही कारणाक कितें जाता, ताका आनी यूज हे ना, ऑप्शन नासता। सो आमी चडशे सेंद्रीय खतच यूज करता। शेण, आमी गांयडोळ खत आमी थोडे हाडटा। परत गोमुत्र स्प्रे मारपाक गोमुत्र हाडटा गोशाले कडल्यान, सो ते आमी हे करता। बाकी ते भेंडो हितून येता, तो भेंडो पयले असो मोडलो न्ही, तेजो सामको दीक सो गळटा। आमचो तसो ना, आमचो भेंडो पडलो की दीक बीक तसं कांयच गळना। आणि आमच्या भाजीला मार्केटिंग मध्ये चांगलं कारण ज्यावेळी आम्ही मार्केटिंग भाजी देतो तेव्हा पब्लिक घेतलेली भाजी आपल्या बॅगेवर टाकताना खाली ठेवते आणि आमच्या भाजी पहिली घेते। फुडें काळंगा, केळी, तवशी असल्या पिकांचो प्लान ताचे तकलेत घोळटा। श्रीपादान मळ्याक पावर फेन्सिंग घाला, मात मोरांक तसले कांयच लागना। थोडो मोरा पासून फेस जाता, काही दुकार बी मदीं येयले, पूण मोरा पासून चड फेस जाता। आमकां मोरान आमकां त्रास करता, ताका आनी ऑप्शन ना, कित्याक पावर फेन्सिंग म्हाजी आसा तरी सुद्दां ताका ते उडान येता, ताका पाका हाडना तेन्ना ते उडान भितर येता। तेंच्या कारणान आमकां थोडो त्रास जाता। गोंयांत एग्रीकल्चराक मेळटात त्यो स्किमी आनीक खंयच ना, मात ह्यो स्किमी नांवाक श्रीपादाक शेतकी खात्याचो कांयच उपेग जायना। ताणें 3 वर्सां फाटीं पॉली हावजाक सबसिडी अर्ज घाल्लो, अजून ताच्या हातांत दमडी ना। हॉर्टिकल्चराचोय खंय कारभार तसलोच ना। आमी एग्रीकल्चर फक्त पॉली हावजाक सबसिडी घेतलेली, पण अजून पर्यंत ते पॉली हावजाक म्हाका सबसिडी मेळ्ळी ना। कित्याक आयज जवळ जवळ म्हाजे 3 वर्सां जाले, ते 3 वर्सांक सबसिडी अजून पावोंक ना म्हाका। ताका सबसिडी गव्हर्मेंटान हेल्प करता, कित्याक तेजो इंट्रस्टच पे करपा जायना म्हणून हे करता आमी। दुसरें म्हणजे हॉर्टिकल्चरान जे आमी घालता व्हेजिटेबल, ते हॉर्टिकल्चराक एक्चुअली पेमेंट असो येवपा जाय की आयज घातली की फाल्यां येवपा जाय, नाजाल्यार 2 दिसान तरी येवपा जाय। तांचो पेमेंट आयज पर्यंत जवळ जवळ हांव मिरची घातल्यार जवळ जवळ 2 महिने 3 महिने जाले। 3 महिने उपरांत अजून तेंचो पेमेंट फूल क्लियर जावंक ना। आनी पेमेंट दितना कसो येता, आयज बील एक घातलें हांवें 500चे, तर 500चे बील ते म्हयन्यान मेळटा। घरची पडीक जमीन आशिल्ल्या तरणाट्यांनी सरकारी जॉबान मंत्री आमदारांचे हुमरे झरोवचे परस श्रीपाद सावंताचो उद्देग कितलेशेच पटीन स्वाभिमानाचो। स्टुडंटा खातीर वाळपयच्यान महादेव जोशी। म्हापशा जुआ मिनेझीस फार्मसी कडेन रस्तो नो एंट्री केला म्हणून म्हापशेकार बोळ मारतात। त्या रस्त्यार खंय आरटीओ लिपून रावतात। नो एंट्री नेता कसो दिसलो काय तालाव। काँग्रेसवाले म्हणतात लिपून रावन अर्थ ना, ट्रॅफिक कंट्रोल करतले जाल्यार बोर्डाच्या भायर रावंक जाय। पयलीं रस्ते सारके करात आनी मागीर तालाव मारात। ट्रॅफिक सारकें ना, मेन म्हणजे रस्ते सारके ना। पण आज आमी पळयता की एक नो एंट्री कडेन बोर्ड केन्ना केन्ना तो खाचीक लायला, म्हणजे दिसना लोकांक। एक एंट्री कडेन नो एंट्री कडेन बोर्ड हांगा 4 ट्रॅफिक पुलीस आसा। तुम्ही पळयता आसतले हेंची ड्युटी एक्चुअली म्हापसा मार्केटान ट्रॅफिक कंट्रोल करपाची, कारण म्हापशान म्हणटा पळय ते ट्रॅफिक कंजेशन आहा, पार्किंग प्रॉब्लम आहा। तितूनसून लोकांक हांगा हे फक्त हांगा नो एंट्री म्हणजे चोरी करा आनी हांगा तुका आमी धरतले असो उपाय जालो। म्हापशा जाल्यार आवय ना बापूय ना। म्हापशा जाला की बाबा तेजो आवय बापूय सोडून गेल्लो आसा आनी म्हापशा आमके हे जाल्लेले आहा म्हणटा पळय ते अनाथ म्हणटा पळय तो जाल्लो आहा। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट म्हापसा। हे आतां पयशे काडटा म्हणटा बा कितें गव्हर्मेंट काडटा म्हापशे कितें उद्धार तरी जावं ते जायना।
आनी म्हाका दिसता हांकां टार्गेट आसता दिसता, कित्याक टार्गेटा प्रमाणे काम करता आसले, हे लोकांचे बऱ्या खातीर काम करना, कित्याक खरोच तुका समज ट्रॅफिक मॅनेज करूंक जाय पयलीं रस्ते सामके करा. नगरसेवक फ्रँकी कार्वालोय खंय त्याच मताचो. म्हाका दिसता हे डिपोन रावन हो सायडीक रावन म्हाका दिसता हे इश्यू सोंपचो ना हो. सो हो सायडीक जे रावतात पळय तशें एकटो जर तर फुडें रावलो आनी एकटो फाटीं रावन जर तर ट्राफीक कंट्रोल केल्यार खूब बरें जातलें. लोकांक कितें दिसता बोट भितर दिश्टी पडना न्हू, सो एकदां आमी तसो इश्यू सगळो पळोवंक जाय. ह्या नो एंट्रीक लागून खंय कितल्याशाच जाणांचो धंदो पडला. आमचे हांगा शॉप आसा न्ही, ह्या नो एंट्री कोणूच भितर सरना. वॉट्स नो एंट्री पयलो नासलोच, हाल्ली केलो म्हणजे 1-2 वर्सां पयलीं. कोण आतां आमचे कडेन हांगा येतले न्ही गिरायक गांधी सर्कला वचून अशें कोण येवं शकना. त्यामुळे दुसरें म्हणजे हांगा कंप्लीट लायन थंड पडटा पुलीस रावलो की. इतले वर्सां कितें रस्ते आसता न्ही, रस्ते धूळ सगळी शॉपार येता, कशें कितें जाता म्हाका कांयच कळना. रस्त्याक फर्स्ट ऑफ ऑल हेंचो रस्ते पयलीं सारके ना. रस्ते केले तेजे वयल्यान सगळे फादरे वयर सद्या शॉपांनी सगळो आमच्या धुल्लो भरता, ते कोण पळोवन घेयना. खंयचो नो एंट्री घालता हांगा बिझनस जायना. बिझनसाक सारको इम्पॅक्ट जाल्लो आहा, पण हे साठी कस्टमर पावन येवंक सोदिना ह्या सायडीच्यान. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. घेवया एक ब्रेक.